नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। राहुल गांधी शुक्रार 8 मार्चाक गोयचे बूथ अध्यक्ष आनी वांगड्यांक मार्गदर्शन। सुमार 12,000 बूथ कार्यकर्ते लायतले हजेरी। लोकसभेचे दोनूय सीट काडटले, काँग्रेसीचो दावो। मोदी सरकाराची तारवट्यांक मोठी थाकाय। सीडीसी प्रमाणपत्रां खातीर आशिल्ली 10वेच्या शिक्षणाची अट शिपिंग मंत्रालयान काढली। चड करून 630 वाडींतल्या तारवटींक मोठो लाव। वेळी कार्नावाल मेळा वेळार 2 गटांची मारामारी। सरपंच सावे डिसिल्वाचेर सुऱ्यान हल्लो। सावयोग डिस्चार्ज बरोबरचो जखमी डेरिक जीएमसी 3 भावांक अटक। अयोध्या राम मंदिर जमनीची केस मध्यस्था वरवीं सोडोवपाचो सुप्रीम कोर्टाचो विचार। हिंदू महासभा ना तयार। कोर्ट म्हणटा मध्यस्थांची नांवां सुचयात। नांवां सुचोवंक सांजे मेरेन प्राज। दुबयच्यान गोंयांत येवपी एअर इंडियाच्या विमानांतल्यान 18 लाखांचे भांगर दाबोळीत जप्त। एकल्याक धरलो। भांगराचो बेल्ट करून घाल्लो जीन्स पॅन्टीक। आजोशी इको टुरिझम प्रोजेक्टा वेल्यान राजेश खंवटेक धपको। प्रकल्पाक हायकोर्टाची स्टे। एनओसी कुळांच्या प्रकल्पांक आव्हान। रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेच्या खात्याचेर दुबावाचे बोट। ड्रग्स केशींनी बदनाम डुडूक हणजुण्या बडयलो। रॉड दाणे चाकवान खंय हल्लो। डुडू हॉस्पिटलांत केस रजिस्टर। डुडूच्या आरोग्याक तपासाचेर दुबाव। केस इस्रायली दुतावासा मेरेन। दुसऱ्या पार्टीची डुडूचेर कंप्लेन। आणि टाटा स्पोर्ट्सान आरबीआयक मारले। पावले सेमीत। गोवा लायन्साची सेमीत सुवात निश्चित। राहुल गांधी शुक्रार 8 मार्चाक जीत की ओर अधिवेशनाक गोंयांत बांबळे श्यामप्रसाद स्टेडियमार गोयचे बूथ अध्यक्ष आनी वांगड्यांक राहुल गांधी मार्गदर्शन करतलो। सुमार 12,000 लोक अधिवेशनाक आसतले म्हूण प्रदेश काँग्रेस सांगता। काँग्रेसीन खंय गोंयकारांचे इश्यूंची म्हायती एकठांय केल्या, ताचेर वेंचणूक जाहीरनामो जातलो। हे फावट लोकसभेचे दोनूय सीट काडटा म्हूण काँग्रेसीचो दावो। जीत की ओर ह्या नांवाचें आमचें बूथ कन्वेन्शन, जातूंत बुथाचे अध्यक्ष आनी बुथाचे वांगडी अशे जवळ जवळ 12,000 बुथाचे वांगडी ते डॉक्टर मुखर्जी ऑडिटोरियम तालिगांव हांगा आयोजीत जाता। आमच्या पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बाब राहुल गांधी पयलेच पावट फॉर्मल फंक्शनाक आनी खास करून बुथाच्या वांगड्यांक मार्गदर्शन करपाक गोंयच्या भेटेर येतात। हे फंक्शन सांजचे 5:30 वरांचेर आमी स्टार्ट जातलें। आमचो पार्टीचो अध्यक्ष 6 वरांचेर फंक्शनाक पावतलो आनी एक बरेगच असो कार्यक्रम जेतूंतल्यान आमचे कॅम्पेन लॉन्च म्हणल्यार जाता गोंयांक जातलें। ही विल बी मिटींग आवर MLAs ऑल्सो। लोकसभेचे दोनूय सीट जिखपाचो काँग्रेसीक विश्वास। गोंयचे पोटवेंचणुके खातीर पक्षाची तयारी खंय पुराय। लोकांचे इश्यूज आमी घेतात, लोकांचे प्रस्न सुटावे करपाकूय आमी झगडटात आनी ज्या तरेन लोकांचो एक सपोर्ट आमकां जनरेट जाता। आमकां खात्री आसा की येता त्या निवडणुकेक दोनूय पार्लमेंटाची इलेक्शन्स आमी बरे मार्जिनान जिखतले, लोकांच्या सहकार्यान, लोकांच्या सपोर्टान, कारण लोकांनी निर्णय घेतलेलो आसा। प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। मोदी सरकारान तारवट्यांक मोठी थाकाय दिल्या। गोयच्या तारवट्यांक बरी खबर। सीडीसी प्रमाणपत्रां खातीर आशिल्ली 10वेच्या शिक्षणाची अट शिपिंग मंत्रालयान काडल्या। हाचो गोयच्या खासा करून 630 वाडींतल्या शेकड्यांनी तारवट्यांक लाव जातलो। दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान अधिसुचोवणेची म्हायती दिली। विजयानूय निर्णयाचेर खोस उक्तायल्या। आमचे खुबशे जे सीफेरर भाव इंटरनॅशनल क्रुजाचेर आशिल्ले तेंचे कडेन तांकां खरें म्हणजे प्रॉब्लेम जातालो।
आनी फाटले वर्सभर हो इशू हांव स्वता फॉलोअप करतालो आनी तेका लागून हो इशू आमी रेज केलो पार्लमेंटा भितर. त्याच बरोबर नितीनजी गडकरी वांगडा 2-3 फावटी मिटिंग्स जाल्यो. तेंचे हांगासर ऑफिसर्स सुद्दां एकदां तेंची हांगासरूय मिटींग जाल्ली आसा आनी त्या हातूंतल्यान त्यांनी म्हाका अश्युअर केल्लें की जेन्ना हांव पयर तांकां मेळ्ळो की आपूण हेज्या संबंदांतलें नोटिफिकेशन एक्झम्पशन जें आसा तें करपी नोटिफिकेशन आपूण बेगिनात बेगीन काडटा आनी आयज शिपींग मिनिस्ट्रीन हें नोटिफिकेशन इशू केल्लें आसा आनी त्या नोटिफिकेशनाक लागून आयज SSC जी मॅन्डेटरी केल्लें ऑर अदरवायज द SSC वॉज मेड एज एन एलिजिबिलिटी कंडिशन फॉर इशुईंग द CDC. Now this has been dispensed with by the central government, as a result of which this will benefit thousands of the seafarers who have been working on the international cruise ship. अयोध्या राम मंदिर जमीन मालकीचे केशीत मध्यस्थ घालपाचे शिनाल. मध्यस्थांची नावां सांजे मेरेन सुचोवची म्हूण सुप्रीम कोर्टान बुधवारा पक्षकारांक सुचोवणी केली. मध्यस्थी विशीं कोर्टाची अर्द केन्नाय येवंक शकता. मुस्लीम बोर्ड मध्यस्थीक तयार, हिंदू महासभा तयार ना. विशय फक्त जमनीचो न्ही, भावना श्रद्धेचो. बाबराचो इतिहास आमी बदलूंक शकनात म्हूण सांगून कोर्टान मध्यस्थीचो विशय काडलो. अयोध्या राम मंदिर जमीन मालकीचो इशू सध्या मध्यस्थांकडे वचपाची चिन्ह. हो विशय फक्त जमीन मालकीचो न्ही, भावना आनी श्रद्धेचो म्हूण सुप्रीम कोर्टाचे 5 जुईजांच्या खंडपीठान मध्यस्थांचो विशय काडलो. सरन्यायाधीश रंजन गोगोय हाचे मुखेलपणा खाला खंडपीठ ही केस हाताळटा. जमीन प्रभू रामाची, ताका लागून आमी मध्यस्थी करूंक शकना म्हूण सांगून हिंदू महासभेन मध्यस्थीक हरकत घेतली, मात मुस्लीम बोर्ड आनी निर्मोही आखाडा मध्यस्थीक तयार आसात. सुप्रीम कोर्टान मुद्दे घाले ते अशे. जस्टिस बोबडे ने कमेंट किया, हमें पता है ये आस्था का विषय है और लोगों की भावनाएं इसमें जुड़ी हुई हैं और इसीलिए हम सब सोच समझ के एक प्रयास कर रहे हैं कि मैटर मीडिएशन के लिए भेजा जाए. हे पयली कितलेशेच फावट मध्यस्थांचे यत्न फेल गेल्यात. हिंदू महासभा आनी साधू संतांनी मध्यस्थीक हरकत घेतल्या. तांच्या कोतान जमीन राम लल्लाची, आमी ताचेर चर्चा करूंक शकनात. तशें केल्यार भौशीक नोटीस काडूंक लोकांक सुनावणेक आपोवचें पडटलें. मुस्लीम बोर्ड आनी निर्मोही आखाडा मध्यस्थीक तयार. All the parameters have been already fixed. The land belongs to government, and even if they win the title suit, anybody, they will not get the land. They can at most get compensation for the land. Number 2, Narasimha Rao government has already committed that the land would be given to Hindus if there was a pre-existing temple, where there is a pre-existing temple. Number 3, the Supreme Court Constitutional Bench has said that the masjid can be shifted anywhere. It's not an essential part of Islam, whereas a temple built on Prana Pratishtha Puja can only be where it was built, and it's always a temple. सुप्रीम कोर्ट सगळ्या पक्षकारांक आयच्या आयज मध्यस्थांची नावां सुचोवंक लायल्यात. मध्यस्थ समिती नेमपाचेर निकाल खंयचे खिणाक येवंक शकता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. वेळीचो सरपंच सावियो डिसिल्वाचेर राती सुरी हल्लो. वेळी कार्नावाल मेळा वेळार 2 गटांची मध्यराती केस्तांवां आनी मारामारी जाली. दुसऱ्या गटांतल्या एकल्यान सावियोचेर खंय सुरी हल्लो केलो. सावियो बरोबर आशिल्ल्या डॅरिकाकूय माल लागलो. मेळ चालतनाच झगडी. फातोड म्हळ्यार दोगूय हॉस्पिटलांत. सावियोक डिस्चार्ज दिलो. डॅरिकाक चडूच मार लागिल्ल्यान GMCत घाला. पुलिसांनी हे केशीत 3 भावांक अटक केल्या. काश्यात म्हणटा थिंगाचो मेळ येतालो. तितून भुरगे आमले फ्रेंड आहले तितून. तेन्ना मातशें ट्रॅफिक जाम जालें. एक गाडी वयताली आनी तितून पेशंट आहलो. त्या पेशंटाक लागून आमी गाडी मातशें ट्रॅफिक क्लियर केल्लें. थंय वचोन दिली गाडी. ताका लागून म्हाका प्रॉब्लम घेवंक लागलो. 3 जाण भाव आयले, तेमी अनप्रोवोक्ड म्हाका अटॅक केलो आनी कांय ना खबर ना म्हाका मुजेर सुरवडील दिली. म्हाका खबर दिसना सुरवडील ती. तशें मुगे आनी एक फ्रेंडाक ताका मुखार फाटल्यान आंखो घातलो ताका. तो GMC एडमीट आहा. म्हणजे कांय रिजन बी कांय ना. बेश्टी नथींग आमी कांय करूं ना. तेजे बेश्टी आमचे हे सोडली. म्हाका खबर दिसना. सुरी मागीर टिशर्ट रेड जालो तेजेर म्हाका कळलें मागीर सुरी मारलो. सद्या हांव बरो आय वॉज डिस्चार्ज द मॉर्निंग. मातशें 4 स्टिचीस पेन. आय एम वेरी लकी आय मिस्ड बाय इंच. दुबय गोवा एअर इंडिया फ्लायटींतल्यान दाबोळे देविल्ल्या पॅसेंजराक गोवा कस्टम्सान 18 लाख रुपयांचे भांगरा सयत धरलो. त्या पॅसेंजरान 590 ग्राम भांगराची पेस्ट करून ताचो बेल्ट करून जीन्स पॅन्टीक घाल्लो.
कस्टम्सान ताका धरला. पेंटी सकट ताचो बेल्ट जप्त केलो. एप्रिल 2018 सावन आता मेरेन दाबोळे 2,54 लाखांचे भांगर आणि 75 लाख रुपयांचे विदेशी चलन धरला. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक. आजोशी इको टुरिझम प्रोजेक्टा वयल्यान राजेश खंवटेक हायकोर्टाचो धपको. फुडली अर्द येयसर प्रकल्पाचे कसलेंच बांदकाम करपाचें ना. स्थिती आसा तशी दवरची म्हूण अर्द. खाजन जमनीर कुळांचे शेत जमनीचेर रेसॉर्ट बांदूंक कोणे परमिशन दिलें काय म्हूण NGO, गोवा फाउंडेशन आनी साव माथियस टेनंट्स असोसिएशनान प्रोजेक्ट हायकोर्टात व्हेलो. रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेच्या खात्याचेर दुबावाचे बोट. आजोशीचो राजेश खंवटेचो वादग्रस्त इको टुरिझम प्रकल्पूय हायकोर्टान आडकलो. याचिकादार गोवा फाउंडेशन आणि साव माथायस टेनंट असोसिएशनान प्रकल्पाक चॅलेंज दिल्या. एक्टिविस्टांनी बुधवारा हायकोर्टान दावो केलो तो असो. कायदे मोडून खंवटे 30 परस मायज कॉटेजी बांदता. रिसॉर्टाक जमीन वापरूंक वेगवेगळे फ्रॉड जाल्यात. उत्तर गोंयचो अतिरिक्त जिल्लोधिकारी 2 TCP थळाव्या पंचायतीची NOC. गोंय शेतकी कुळ कायदो, गोंय भूंय वापर कायद्याचे नेम मोडून प्रकल्प. खाजन जमनीर मोठ्या प्रमाणात कॉन्क्रिटाचे बांदकाम. रिसॉर्टाची जमीन आजोशी खाजनान येता आनी प्रकल्पाक लागून पर्यावरणाचेर गंभीर परिणाम. राजेश खंवटेच्या आदोगादान जापेक आर्ग्युमेंट घाला तो असो. ती खाजन जमीनच न्ही. रिजनल प्लान 2001 रिसॉर्टाची जमीन खाजन म्हूण नोंद ना आनी अधिकारिणी कडच्यान सगळ्यो NOC घेवनूच बांदकाम. दोनूय बाजू आयकून जाले उपरांत कोर्टान केस 20 मार्चाक दवरली. तो मेरेन सायटीर कसलेंच बांदकाम करपाचें ना. स्थिती आसा तशीच दवरपाची म्हूण हायकोर्टान प्रतिवादी राजेश खंवटेक अर्द दिल्या. खाजन आनी कुळ जमनीवेल्या रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटेच्या खात्याचेर दुबावाचे बोट. मजगती मुख्यमंत्री जाग्यार नाशिल्ल्यान मंत्र्यांचो आनी अधिकाऱ्यांचो असोच अंधाधुंद कारभार चल्ला आनी लोकांक न्याय मेळोवपाक परत परत कोर्टान वचचें पडटा म्हूण प्रदेश काँग्रेस अध्यक्ष गिरीश चोडणकार उलयलो. अंधाधुंदी म्हणजे सरकारांक अंधाधुंदी चालू आसा. बेबंदशाही. मुख्यमंत्र्याचे चेअर थंय सेफ उरपाक जाय. मंत्र्याक जें जाय तें मंत्र्यान करचें. रोहन खंवटेच्या भावाचो तो प्रोजेक्ट उदकांत कसो जालो तो पळयलो तुमी. त्या उदकांत तो प्रोजेक्ट घालतात ताका कसली लायसन ना. कोण कंप्लेन करपाक वयता, कोण आवाज करपाक वयता तेंचेर उलटी कंप्लेनी घालप. एक्चुअली द चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन लायसन टू ऑल हिज मिनिस्टर्स टू लूट गोवा. प्रत्येक गोष्टीक लोकांक कोर्टान वचपा पडटा. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. ड्रग्स केशींनी बदनाम डेव्हिड ड्रेहम उर्फ डुडूक हणजुण्या लोकांनी राती बडयलो. लोखणाचे रॉड, चाकू आनी दाण्यांनी खंय बडयला. डुडू सांगता जेट स्की वेल्यान वाद. थंयच्या गँगान ताका वाटेर हाडून बडयलो. ताका सोडोवंक फुडें सरिल्ल्या घरकान्नीकूय बडयली. डुडूक म्हापशा हॉस्पिटलांत घाला. हणजुण्या पुलिसांनी खंय खुनाचो यत्न म्हूण केस रजिस्टर केल्ली ना. तितल्याचेर डुडूच्या आदोगादाक तपासा विशीं दुबाव. डुडूचेरूय दुसरे पार्टीन कंप्लेन केल्या. So one of the worker started to give me bad word and push me. That time I also moved him a little bit, just ignore to, and then it was like 60 to 50 people were they working on jet skis, all the jet ski. So all of them start to kick me. Then I run. Then the owner come call me to my phone. The owner of the jet ski. He called me. He said, Dudu, don't make any misunderstanding. You wait for me. I will settle out. He come half an hour after. He called me. I was on the beach. He called me. When I go down, they start to beat me with metal rod, with bamboo, with a knife, cut me here. So I start to swim most down in the water like did the diving. Lucky I was not to swim. डुडूच्या आदोगादाक पुलिसांच्या तपासाचेर दुबाव. With respect to David Dirham, this is Israeli national, who is also known as Dudu. He was beaten up yesterday by one person called Mahesh along with his other boys with iron rods. He's assaulted on his head, on his back, pictures you already have it. Now we filed a complaint of this assault with police
both he and his wife has been beaten up so royally in this incident. We have already contacted the embassy. We have sent his complaint to embassy. We have sent the photographs also of his assault to embassy. So they itself will take action, I feel, and they will contact police also. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. एक्टिविस्ट बिझनेसमॅन मुन्नालाल हलवाईक बुडयलो. दोगा अनवळखी मनशांनी वेर्णा वाटेर खंय ताका दाण्यानी बुडयलो. तकलेक माग लागला. हलवाईन वेर्णा पुलीस कंप्लेन केल्या. एके केशीत FIR करू गोंयचो आदलो IGP सुनील गर्गान 5.5 लाखांची लाच मागली म्हूण हलवाईन ACBत कंप्लेन केल्ली. केंद्रीय गृह मंत्रालयान परवानगी दिवंक नाशिल्ल्यान ACBन कंप्लेन रजिस्टर केल्ली ना. Afternoon, I was just coming from Verna to Vasco towards Vasco side. After crossing Blueberry, this thing, I just stopped my car to make piss, to make urine. So I just stopped and went to make urine. By the time one white color Activa came scooter, and along with that 2 persons were there. One person was wearing with helmet, and I went to piss. That fellow stopped and he came down. The person who was down, a person with the helmet, he came down. And then he started telling me, why you are not withdrawing the case immediately? Either you withdraw the case immediately, otherwise he gave me bad words also. And then he said, if you don't withdraw the case, you and your family will be killed. And then he hit one stick on my head, and unfortunately I felt giddiness and fell down. And after some time, when I just woke up and just saw the scooter was not there, it disappeared. After then it was bleeding too much, so I just left to Vasco to get my medical treatment. I went to Dr. Costa. I have already given my complaint over there. Let's see whether it is registering or not, because this is the now 3rd time I've been attacked. मायन्स खातें आनी बार्देसच्या मामलेदारान हळदोण्या रेंवेचें व्हडें जप्त केलां. बुधवारा टीमीन हळदोण्याक किटल्यार रेड मारली. रेंव काडटना कामगार धरले. खात्यान रेंवे सकट व्हडें जप्त केलां. व्हडयेर काम करपी 7 कामगारांक म्हापशा पुलिसांच्या ताब्यांत दिला. पुलीस फुडली चवकशी करतात. ताब्यांत घेतले ते सगळे कामगार UP बिहारचे. GCAचे गोवा कॉर्पोरेट लिगांत बुधवारा टाटा स्पोर्ट्सान RBIक 7 विकेटींनी मारले. ह्या जैतान टाटा सेमीफायनलीत पावले. टाटाचो सुफियान शेख मॅन ऑफ द मॅच. 2 मॅची जिखिल्ल्या गोवा लायन्साची सेमीत सुवात निश्चित जाली. टाटा आनी गोवा लायन्साची मॅच अजून खेळपाची आसा. 2 मॅची हरिल्ले IOC आनी RBI भायर पडले. बहुत ही बढ़िया लाजवाब शॉट. ये गेंद फील्डर के ऊपर से गेंद जा रहे हैं बाउंड्री लाइन को खेलना होगा. फील्डर रोक नहीं पाए. ये गेंद खेलने स्क्वायर की दिशा में राजेश कृष्ण इंजीनियर की ये गेंद क्या रोक पाए. ये गेंद देखना होगा वहां पे फील्डर क्या रोक पाएंगे. विजय गेंद बराबर क्या उठा दिया है. ये लगा बराबर क्या लगाओ की दिशा में और ये बहुत ही ये गेंद उठा दिया है. बहुत ही बढ़िया. ये लगा once again this time in the air. Who wants it? Oh my God, straight down the ground. This time in the air. And yes it is. Congratulations to Tata Sports. Once again, the hero of the match. ह्या बुलेटिनांत सोंपता ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटा. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.